समाजाच्या हेता खातीर तशेंच गोंयच्या विकासा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसा. आदिवासी कल्याण खात्यात आशिल्ली ताकद कशी वापरूं येता हे विशीं आमी चर्चा केल्या. आमी मनीस, देव न्हय. मनीस चुको करता, देखून आमच्या चुकांचेर आमी चिंतन केलां. आमच्या चुकांचो समाजाचेर परिणाम जाता जाल्यार त्यो चुको आमी थांबोवपाक जाय, अशें मंत्री रमेश तवडकार सांगता. आयकात. आमी मनीस, देव न्हय. मनीस चुको करता, देखून आमच्या चुकांचेर आमी चिंतन केलां. आमच्या चुकांचो समाजाचेर परिणाम जावपाक लागला जाल्यार त्यो चुको आमी थांबोवपाक जाय, अशें मंत्री रमेश तवडकाराचें म्हणणें. समाजाच्या हिता खातीर तशेंच गोंयच्या विकासा खातीर आमी एकठांय आयिल्ले आसा. सर्गेस्त मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीप हांच्या उगडासाक 25 मे दिसा केप्यां प्रेरणा दीस घडोवन हाडटले. हे निमतान एसटी समाजाचे सगळे फुडारी मतभेद कुशीक दवरून एकाच मंचाचेर एकठांय येतले, अशेंय तांणी सांगलें. आमी आमचे जे कांय विशय म्हणजे कम्युनिटीच्या हिता खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर आनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आशिल्ली ताकद जी आसा ती कशें घेवपाक येता ह्या सत्राचें मंथन जें आसा न्ही आमी फाटल्या म्हयन्याभर आमी केल्लें आसा. आनी त्या मंथनाचें स्वरूपूच म्हणजे आसा सारकें आमी सगळे एकत्र येतले आनी आमकां सगळे एक व्यासपीठाचेर दिसता की कांय गजाली आसा न्ही की आमकां म्हणजे फाटले बाबा आमी मनीस, आमी देव न्ही. कळ्ळें? केन्ना केन्ना देव सुद्दां चुकता आनी मनीस चुकपाक व्हडलें कठीण कांय ना. म्हणजे ताचें जर आमी आमच्या चुकीचें आपूण चिंतन आमी केल्लें आसा. त्यामुळे आमी चुकता आसा जाल्यार ताचो परिणाम जर जे आसा न्ही कम्युनिटीक जाता आसा जर आमी थांबोवपाक जाय. अशा प्रकारचे आमी एकठांय घेवन जे आसा ताचें चिंतन आमी केल्लें आसा आनी तातूंतच आमी निर्णय घेतलो आसा. कोण आमकां हाडले नाशिल्ले, कोण केलें नाशिल्लें. लिडर म्हणून न्ही आमचे की प्रत्येक कम्युनिटीचे ज्या प्रत्येक जो शिकिल्लो तरूण आसा की जेका कितें करपाक सोदता ताका एक डायरेक्शन मेळपाक जाय, तें मेळनाशिल्लें एक. आनी त्याच बरोबर म्हणजे युनायटेड आमी जे म्हणजे हाजे पयलीं आमी केलां म्हणजे सादारण जो शाणवर पासून उठाची लढाई जो आमी 2011 पयलीं आशिल्ली अत्यंत निर्णायक लढाई जी आसा न्ही ती आमी करपाक कितें आशिल्लें की आमी सगळे युनायटेड आशिल्ले म्हणून तो लढाई करपाक शकलो. आतां दुर्दैवान जे आसा दोन आमचे तरुण शहीद जाले ती आमची ती एक वायट घटना. पूण बाकीचे सगळ्यो गजाली आसा हेच्या फाटें आंदोलन जें आसा न्ही तें संघटन जे आदारचे सगळे टीम आसा पळय ते शिकले. ह्या विशयाचेर राजकारणा विशयाक पण तो पर्यंत आसा न्ही कम्युनिटीच्या हिता खातीर ते आतां जे मेजर जे नुकसान जाता. आज तर आमी हांव एका पक्षांत आसा आनी गोविंद गावडे एका पक्षांत आसा. आमी म्हणजे 25 मे हो दीस आमी हेजी जो आसा इंडियन गार्डन जे कुंकळ्ळे जितली आसा बावडी हांगा तो कार्यक्रम जातलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बसी आसतले. तशेंच आमचे माननीय सभापती गणेशजी गांवकर बसी आसतले. तशेंच आदले मंत्री आमदार गोविंद गावडे बसी आसतले. एसटी समाज आणि गोंयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. आमदार गोविंद गावडे, गणेश गांवकार आनी आपूण एकठांय आसात. आमी एकठांय येवन काम करतले, अशें मंत्री रमेश तवडकारान सांगिल्लें. देखून आतां तिनूय आमदार एकठांय येतले हे विशीं प्रकाश वेळीप हांकां प्रस्न केल्लो. आमच्या फुडाऱ्यांनी एकठांय येवप हें आमच्या समाजा खातीर हेताचें आशिल्ल्याचें प्रकाश वेळीप सांगता. आयकात. न्ही समाजांतले जे कोण आमचे प्रतिनिधी येतात ते समाजा बरोबर लोक जांकां अन्य समाज बी निवडून येतात. जेन्ना आमदार म्हणटा तेन्ना तो एक पर्टिक्युलर समाजाचो उरना. आमी बी आमदार म्हणून काम केलां त्या मतदारसंघात वेगवेगळे समाजाचे, वेगवेगळे जातीचे, वेगवेगळे धर्माचे. पण म्हाका दिसता की म्हज्या अनुभवा प्रमाणे ज्या समाजाक आज हेल्पींग हँडाची गरज आसा, कारण हो एक आमी म्हणल्यार एक मंची समाज आसा जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन उन्नती खातीर काम करप नथींग रॉंग. आमी समजा एक घरांत 4 भाव सुद्दां आमच्या घरांत 4 भाव आसा, आमी 4 कडेन रावता. हेजो मिनींग अशें ना 4 कडेन रावले म्हणजे जे रिलेशन आसा ते वेगळे जायना न्ही. मिसअंडरस्टँडींग आसता, अंडरस्टँडींग आसता, कांय आसता ते खंयचे कडेन ना, सगळ्यां कडेन आसता. पर्टिक्युलर एक समाजा भितर नासता. पण डेफिनेटली युनिटी खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक युनिटी आनी स्पेशली जे ऑर्गनायजेशन आसा. आज हांव अनेक ऑर्गनायजेशनांतल्यान काम करीत फुडें आयिल्लो आसा. इट इज अ गूड थिंग इफ सॉर्ट आवट निसर्ग आसले ते सॉर्ट आवट जाले आनी एक जालें. डेफिनेटली ह्या समाजाक फुडले दीस आमी एक्सपेक्ट करता की
बरें आसतलें, आमी एकठांय जावन खंय तरी काम करताले. आज परत समजा जर अशें युनिटी जावन एक वॉयस जर जाता डेफिनेटली ह्या समाजाक दीस येणारे दीस बरे आसतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीश.